खणबंदीक लागून मायनिंग पिडेस्त कामगारांमधल्या अस्वस्थताय दिसान दीस वाढत आसा। सरकारान कशें करून एकदाचे मिना खणी सुरू करच्यो अशी मागणी सेजा वेदांता कंपनीच्या दिवचलच्या कामगारांनी केल्या। मायनी सुरू जावचे खातीर फाटल्या 4 वर्सां कंपनीचे कामगार फाटपुरावो करीत आसात। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा उपरांत फाटल्या 4 वर्सांच्यान मायनिंग बंद आसा। मायनिंग बंद आशिल्ल्यान कामगार आर्थीक संकश्टांत आडकल्यात। फुडाराचो विचार करून सरकारान एकदाच्यो मिना खणी सुरू करच्यो अशी मागणी कामगारांनी केल्या। सेजाच्या कामगारांनी हालींच दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांची भेट घेवन तांचे मुखार आपल्यो आडमेळी मांडल्यो। आज कमीत कमी 4 वर्सां जालीं ते मायनी बंद आहा तेन्ना आज जी कंपनी एक महामंडळ स्थापन केल्लें आहा आनी दुसरें एक डम पॉलिसी। जेन्ना तें महामंडळ स्थापन केलें तेन्ना भितर जे आमी रोलाचेर आहा कामगार ते कामगारांक भितर कामांक भितर घेवचे आनी जी रॉयल्टी जावं ती डम पॉलिसी आहा न्हू ती चालू केल्या उपरांत जे कामगारांक कितें आहा ती सॅलरी फूल करची हे आमी ताका आमच्या आमदाराक सांगलेलें आहा। तेणी आमकां आश्वासन दिल्लें आहा कित्याक म्हणून। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।